नमस्कार. आयच्या ह्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार बजेट सेशन आणि एक बजेट सेशनाचो काल तुम्ही बजेट ऐकले, बजेटाची कार्यावळी पळयल्यो आणि आज आम्ही ह्या सेशनातलो पयलो ब्रेक ओवर घेवन तुमच्या मुखार आयल्यात. आज आम्ही डिस्कस करतले इकॉनॉमिक सर्वे. काल इकॉनॉमिक सर्वे विधानसभे भितर टेबल केलो, पण बजेटाच्या सगळ्या बोवाळां भितर म्हाका दिसता इतलो इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट इकॉनॉमिक सर्वे सारको खंय तरी कालच्या दिसा पुरतो तरी मातसो दुर्लक्षीत जालो. तो आज तरी दुर्लक्षीत जावचो न्ही म्हणून आम्ही आज ही चर्चा करतात. आणि एक दोन मानेस आसा आमचे बरोबर. पयले आसात आमचे बरोबर नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, आणि कंप्लीट ह्या इकॉनॉमिक सर्वेची स्टडी केल्या. आणि दुसरी आसा आमचे बरोबर मायन ओनर आणि एक इकॉनॉमिस्ट हरीश मेलवानी. सर, स्वागत तुमच्या. परेश बाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. इकॉनॉमिक सर्वे हो खूब इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आणि जनरली म्हाका दिसता पर्रीकार फर्स्ट टायम जेन्ना सीएम जालो तेन्ना आमी पत्रकार सुद्दां खूब खोलायेन इकॉनॉमिक सर्वे पळोवपाक लागले आणि ताका एक म्हत्वानी वजन प्राप्त जालें. हो पर्रीकाराच्या दुसरे इनिंगेतलो पयलो इकॉनॉमिक सर्वे. कितें दिसता ह्या 7-8 वर्सांतलो फरक? फाटल्या फावट जेन्ना पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्नाचो इकॉनॉमिक सर्वे खरोच म्हज्या दृश्टीन बरो आशिल्लो. म्हणजे प्रत्येक खात्याचे संपूर्ण ताचो तपशील जर आमी पळयलो म्हणजे एक आर्थीक चित्र दोळ्या मुखार उबें रावतालें. ह्या फावट आतां त्या नंतर कशें जालें की लोकां पर्यंत सगळी म्हायती दिवच्या परस थोडे लिपोवप हो एक भितर भाग दिसता. म्हणजे ह्या इकॉनॉमिक सर्वे भितर तो दिसता. ह्याच अशें न्ही, म्हणजे फाटल्या कांय वर्सांनी इतले जो पयलीं जो तपशील मेळटालो तितलो आतां दिलो वचना. खंय तरी एक ताचें तशें कारण आसूंक शकता. अशें म्हणपाक शकना आमी की तेंच कारण म्हणून. पूण जो इकॉनॉमिक सर्वेची एकंदर रचना जर पळयत जाल्यार तो पयलीं जो आसतालो न्ही फाटल्या तेच्या टर्माक तो खूब बरो आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. ह्या इकॉनॉमिक सर्वे भितरले जर कितें खाशेलेपण म्हळी किंवा हायलायट्स म्हळ्यो कितें दिसता? तुम्ही अभ्यास केला तातूंत भितर? नाही, फाटले काय इकॉनॉमिक सर्वे जर आमी सातत्यान पळयत जाल्यार एक अशें दिसता की मुख्यतः अर्थवेवस्थेचे सेक्टर्स जे आसा तातूंतले प्रायमरी आणि सेकंडरी सेक्टर्स मातशे डिक्लायन चालू आसा. आणि ह्या फावट म्हणजे एग्रीकल्चरल थोडे रिवायवल करपाचो प्रयत्न चल्ला, पूण एक डिक्लायन जी आसा न्ही फाटल्या कांय वर्सान सातत्यान दिसता. आणि दुसरो आतां फक्त एक सेवा क्षेत्र जे आसा टर्शियरी सेक्टर जो आसा तो जर सोडलो जाल्यार पयलीं दोनूय सेक्टर्स जे आसा तातूंत खंय तरी एक ताका एक बूस्ट मेळपाची गरज आसा. हो हातूंतल्यान संदेश वता अशें म्हाका दिसता. कितें एक ठोस हातूंत भितर सरकाराचें कितें विजन दिश्टी पडटा? तुमी म्हळें की प्रायमरी आनी सेकंडरी सेक्टर ह्या दोन सेक्टरां खातीर ग्रोथ कमी जावपाक लागल्या. थंय कितें करपाची तळमळ आणि एक निश्चित अशें प्रॅक्टिकल विजन ह्यो दोन गजाली थंय दिश्टी पडटात. एक प्रयत्न दिसता की मुख्यतः शेती क्षेत्र जें आसा म्हणजे गोवा जेन्ना मुक्त जालो तेन्ना एक चड ताचेर भर आशिल्लो. ताका लागून एक शेती क्षेत्राक परत एक संजीवनी दिवचो एक प्रयत्न फाटल्या बजेटान दिशिल्लो. ह्या बजेटान तशे प्रयत्न जाल्यात आनी ताचे बरे थोडे इम्पॅक्ट दिसपाक लागल्या. म्हणजे तांणी काल सांगलें की ती भात लागवड कितें प्रोडक्शन वाडलें, ती श्री पद्दत तांणी नवी हे केल्ल्या कारणान तातूंत वाड जाली. भाजीपालो वाडलो, दुधाचें संकलन वाडलां गोवा डेअरीचें. खंय तरी एक ताचो हें दिसपाक लागला. इवन शेतकऱ्यांक जे कर्ज दिलें वता बँकांच्या हातून तें तिप्पट जालां. म्हणजे इतलो म्हणजे खंय तरी एक बरो सिग्नल हो की हातूंतल्यान फुडलो भविश्य जर पळयत गोंयचें, कारण मायनींग आतां वाट लागिल्लीच आसा सगळी, फुडें टुरिजमूय त्याच वाटेन चल्लां. आनी शेती आनी हे जे म्हणजे जे सेक्टर्स आसात ताचेर खंय तरी भर दिवप खूब गरजेचें. आनी भितर आतां नवीन तांणी हें केलां की नवीन भुरग्यांक भितर येवपा खातीर किसान मित्र सारकी तांणी एक स्कीम हें केल्या. कितले इम्प्लिमेंट कितली जातली हांव सांगूंक शकना, पूण इंटेन्शन सरकाराचें कळटा. बरोबर, ते इंटेन्शन ह्या इकॉनॉमिक सर्वेंतल्यान रिफ्लेक्ट जालां. हरीश बाब, ही प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी सेक्टर जालें. तातूंत मायनिंगा विशीं एक म्हत्वाची गजाल आसा ती म्हळ्यार तांणी सांगलां की आमी लीज रिन्युवल्स जे आसात जे इल्लिगल मायनिंगा भितर आशिल्ले तांची लिजां रिन्यू करची न्ही इतली सामकी ठोस प्रपोजल तयार करतले हें सरकारान सांगलां. क्लियर कट सांगलां इकॉनॉमिक सर्वे भितर. इंडस्ट्रीचेर हाचे कितें परिणाम जावपाक शकतात? पयलीं जाल्यार तांच्यांनी जें पळय इन्फॉर्मेशन घेतलां अजून पर्यंत ताजेर अजून पर्यंत लिस्ट तयार ना कोण लिगल मायन आसा आनी कोण इल्लिगल मायन आसा. जे पळय 450 ट्रेडर्स आशिल्ले तातूंतले 350 जवळ जवळ वॅनिश जाले पळय, ताजेर कांयच इन्वेस्टिगेशन केलें ना. 200 लोकांनी अप्लायच केलें ना. 200 ना 350 लोकांनी अप्लाय करूंक ना. ताजेर कोण कांयच उलयना. पूण कोण लिगल आनी कोण इल्लिगल पयलीं हें डिफायन जाल्लें जाय. इल्लिगल म्हणजे कितें आनी कोण लिगल कोण. आयज पळय मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा तातूंत प्रत्येक मनीस म्हणटा लिगल मायन चालू जाल्ली जाय, लिगल मायनींग जाल्ली जाय.
खरें, पूण लिगल कोण आनी इल्लिगल कोण हे ठरयतलो कोण, ताजेर कितें तरी विचार केल्लो जाय. आनी सरकारान ताजेर म्हाका दिसना एक धाकटे एक पॅराग्राफान सांगलां की आमी रिन्यू करचे ना, हें करचें ना, तें करचें ना. आयज एक केस म्हाज्या मुखार येयला, ताजी EC कितकी आसा ती कंबायंड EC आसा, तरी ताका रिन्युवल ताजे फीज घेतला. पूण हें कितें चल्लां? पूण सांगता एक, करता एक, पूण ताजे विचार कदाचित आमच्या CMचे बरे आसात, पूण इम्प्लिमेंटेशन जर वीक आसा जाल्यार देन इट डज नॉट. म्हाका सांगात, हाव आर यू इंटरप्रिटींग दॅट थिंग की ताणें मागीर प्रपोजल इज प्रपोज्ड टू बी मूव्ड shortly to the government for not allowing applications for mining leases, prospecting licenses or reconnaissance permits in areas covered under previous concessions granted by the Portuguese government or leases granted under MMDR Act. How are you interpreting this? हे एक फकाणां, हे एक गोल मटोल लँग्वेजान त्याच खातीर म्हणटा कारण हांवें जे वाचलें पळय ते बरें दिसप म्हणटाले कितें तरी व्हडलें कितें तरी सांगलां. सो हाव आर यू इंटरप्रिटींग इट इन सिंपल वर्ड्स? दीस इज जस्ट वन कॉटन कँडी घातला थंय आनी जो खातलो तोय पचतयतलो आनी जो कोण खायना तोय पचतयतलो, अशी सिट्युएशन आहा ती. हेची मिनींग कितें, हाका अर्थ आसा कितें? इन एनी केस इफ दर इज एन एक्झिस्टींग कन्सेशन यू कॅनॉट ग्रांट एनदर लीज ओवर इट. दॅट इज इस्टॅब्लिश्ड लॉ, सो दर इज नो नीड टू से इट. यू कांट डू इट. Now, question of giving a lease to a person involved in illegal mining also does not arise. How can you give a person lease when he has done illegal जर mining? इलिगॅलिटी भितर सापडिल्ले मेळ्ळे जाल्यार तांची लिजां रिन्यू करची ना. फर्स्ट क्लास. पण ते आनी सांगपाक गरज आसा? इट इज कॉमन सेन्स न्ही. वॉट इज स्पेसिफीक इज यू कम आउट विथ सम गायडलायन्स. वॉट इज लिगल, वॉट इज इल्लिगल. दॅट हॅज टू बी thoroughly vetted and implemented. Now here you are saying something that I will not give lease to illegal mine. What is new in this? What is so special about this? It is just common sense. पडटा की आतां व्हडली ते म्हणटात की शब्दांची व्हडली हें केलां, पूण हें तुवें करपा शिवाय तुका पर्यायच ना. तें अशें बोस्ट करून सांगपाची कसली गरज आसा? एका गजाली कडेन हांव सहमत जाता की इल्लिगल आनी लिगल कितें हाचो स्पेसिफिकेशन जावपा जाय. आनी जे गोंया खातीर जे वायट गजाली आसात, जे चुकीचे लोक ह्या फिल्डान आयिल्ले तांकां खंय तरी ह्या फिल्डान परत येवपाची संदी मेळपा जायना. आनी जे खरेंच सिन्सियरली हो बिझनेस करत आयल्यात, एथिकली करत आयल्यात, तर तांकां हातूंतल्यान हो एक रोजगाराचो मोठें क्षेत्र आशिल्ल्या कारणान जशें जेन्ना आमी म्हणटा की आमच्या इकॉनॉमीचे 21% हे योगदान दिवपी क्षेत्र आसा, म्हणजे ताचे खंय तरी एक म्हणजे बऱ्या तरेन तो वेवसाय फुडें वचपा जाय. बरोबर. म्हाका दुसरी गजाल सांगात परेश बाब की दुसरो जो तुमी विशय काडलो तो प्रायमरी आनी सेकंडरी सेक्टराचो की ताजी ग्रोथ देंवल्या. आनी ह्याच काळात न्ही फाटली 5-7 वर्सां ती देंवत आशिल्ली. तेन्ना ती केन्नाय पॉझिटिव्ह वचपाची अशी परिस्थिती एक म्हाका दिसता 1-2 वर्सां जर मदली सोडली जाल्यार ती परत पॉझिटिव्ह गेली ना. वाय इट इज हॅपनिंग की प्रायमरी सेक्टर एक जर जाल्यार एग्रीकल्चराचें जालें, वाय इट इज हॅपनिंग इन सेकंडरी सेक्टर ऑल्सो? नाही, बाकी आतां जर पळयलें उद्योगाची स्थिती, आतां गुंतवणूक धोरण नवें अजून येवपाचें आसा आनी नवे उद्योग येवपा खातीर आमी जर पळयत फाटल्या वर्सान 13 तांणी दिल्या की मध्यम आनी हाचे वयले 13 उद्योग आयले आनी 1300 लोकांक जॉब मेळ्ळे. बरोबर. हे खरें आनीक पर्यावरणाक पूरक अशे उद्योग मोठ्या संख्येन येवपा जाय. तातूंतल्यान लोकांक रोजगार मेळपा जाय. रोजगार म्हणजे फक्त स्वयंरोजगाराचेर आमी भर दिवन चलचे ना. खंय तरी एक उद्योग क्षेत्रांतल्यानूय बऱ्या तरेन रोजगार लोकांक मेळचो पडटलो आनी ताची खूब गरज आसा. खंय तरी थंय आमी कमी पडटा अजुनूय अशें म्हाका दिसता. फक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून जावचें ना. तुमकां पडटा की फक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंटान जावचें ना, इंडस्ट्री इंटेन्सिव्ह एम्प्लॉयमेंट तयार जावची पडटली आनी त्या प्रमाणे फोकस आसचो पडटलो. तुमी बारीक जर पळयशी प्रायमरी, सेकंडरी आनी टर्शरी फर्स्ट क्लास. कोर सेक्टर म्हणल्यार गोंयांत नाच जवळ जवळ. कोर सेक्टर म्हणजे कितें? स्टील, सिमेंट हे नाच गोंयांत आनी जावंकूय शकना कारण की ते पोल्युटींग आसा आनी आमचे इकॉनॉमी इज इन्वायरमेंटली फ्रेजायल. अशे परिस्थितीन गोंयान कितें करचें आनी गोंयच्या सरकारान कशी पॉलिसी करची? सबसिडी दिवन जायना तें. आयज सबसिडी दिल्यार फाल्यां दुसरी सरकार आयली, तें सबसिडी स्कीम काडली, ती इंडस्ट्री फेल जाता. मागीर आमी ते SEZचे कितें जालें तें सगळ्यांनी पळयलें. कोट्यांनी रुपया तांच्यांनी इन्वेस्ट केले आनी आयज गोंयचें नांव इतकें बाद आसा की कोण हांगा येवपाक सुद्दां भियेता की सरकार. पण म्हाका हरीश बाब सांगात की सरकार म्हणटा की फाटले 1 वर्सां भितर
जरी इन्व्हेस्टमेंट त्या रितीन जरी फ्लो जावपाक लागली ना तरी इन्व्हेस्टरा मदीं एक कॉन्फिडन्स तयार जाला की हांगा येवन आमी इन्व्हेस्ट करपाक शकतात एज अन इंडस्ट्रियलिस्ट तुमकां हें पडटा ना म्हाका पटना अजून कॉन्फिडन्स तयार ना. जालना म्हणटा तुमी हांव स्वता हांगा जल्मिल्लो मनीस हांवूच कॉन्फिडंट ना जाल्यार तो दुसरो मनीस कसो कॉन्फिडंट जातलो कॉन्फिडन्स येवपाक आयज आमचे कडेन एसेट्स कितें आसा आमचे कडेन एक पोर्ट आसा एक एअरपोर्ट आसा एक रेल्वे स्टेशन आसा सगळे एक 10 किलोमिटर वाठारान आसा ताचेर आमी कितें पॉलिसी काडल्या कांयच ना ताचेर आमी कितें प्रमोशन काडल्या की हे मनशांक आमी कामाक लायतले जे मनीस जाय ते आमच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशनान ना एकदम मिसमॅच आसा फक्त एक फार्मा सेक्टर सोडून फक्त एक आनी ताका सुद्दां फार्मासिस्ट जे जाय पळय ते भायल्यान येता गोंयांत खंय आहा फार्मासिस्ट इतके मेळत ना आयज जर म्हाका IT इंडस्ट्री कितें करूंक जाय म्हाजे कडेन स्टाफ ना आयज जर म्हाका हेल्थ सेक्टरान कितें हें करूंक जाय जाल्यार हांगा लोक मेळना तुम्ही म्हणटात की हे जे सगळं मिसमॅच जो आसा इट इज कनेक्टेड टू द एज्युकेशन टोटल नॉट ओनली एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड गव्हर्मेंट पॉलिसी हॅज टू बी होल इन कोऑर्डिनेशन ओनली देन यू कॅन हॅव ए ते जायना परेश बाब तांणी एक गजाल सांगल्या की नवे उद्योग कशे